आनी आमी बीन वाड्या वयले सगळे एकठांय जावन थिंग ऑफिसान बी गेले, रिक्वेस्ट केली. तेमच्यांनी कितें म्हणलें एनओसी दिवपा जाय आनी कितें कितें प्रोसेस करपा जाय ते बी सगळे आमी केले. आनी इतले करून सुद्दां आमकां अजून मेरेन रस्त्याचे कांय हें ना, आमकां रस्तो करून दिवना, अजून रस्तो जालो ना. आनी एवरी पावसान आमी हिंगा जे फोंड पडटा पळय न्ही ते सगळे लोक आपल्या आपल्या दारान आपूण जावन माती घालून लेवल करून घेता. कित्याक दिसा टायमार कोणाकाय प्रॉब्लम आसना, बट रातच्या टायमार हांगा कोणी नवो मनीस येयलो जाल्यार तो ताका कळना कशें येवपाचें. आनी पडलाय बीन हिंगा कितले जाण. आतां हांगच्यान तर सकयले वटेन तर ते सायडीन तर सामके व्हडले व्हडले फोंड पडला. कित्याक थिंग कोण हें करना, कितें रस्त्यार कांय करूना. ताका लागून ते सायडीन वचपाचें सोडलें. ताका लागून दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टींतल्यान आमकां वचपा पडटा. सो हो जो रस्तो हो आमचो आनी आमी कितें करता, आमी रिपेर करून घेता म्हण सांग. बट कित्याक कितले केले जाल्यार सुद्दां आमचे ल्हान भुरगे आहा, रातच्या टायमार हिंगा वचपा येवपा ते भुरगे बीन कितले जाता पडून दोपोर फुटला कोणाले आनी कितें जाला. सो असले प्रॉब्लम आमी फेस करता. सो हांव जावं आमचो हो मनसूर भाई आतां येयला तो, जावं आमचे कोणी आमदार आहा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करून मागता की बाय आमचो हो प्रॉब्लम सॉल्व करचो म्हणून. आनी कांय ना, इतलेंच आमचें सांगपाचें. म्हणल्यार नांव म्हजें नांव राजासाब नदाफ. ह्या दिसा कुंकळे कॉन्स्टिट्युएन्सी रस्त्या लागून भरपूर हें जालो आहा, गाजता. कोण बोटांनी खरपून रस्तो दाखयता नवो, आनी कोण 30 वर्सां जालीं म्हणटा की रस्तो जालो नाशिल्लो आनी रस्तो. आमी वॉर्ड नंबर 6 हो आहा पळय असले फेस करताय. आमकां ह्या हितूर वॉर्ड नंबर 5 आनी वॉर्ड नंबर 6 एक टायमार एक आशिल्ले, मागीर डिवायड जावन 2 वॉर्ड केले. आनी 2 वॉर्ड करनाका हिंगा जेन्ना एक आशिल्लो तेन्ना बडे व्हडले आदोगाद कावन्सिलर जाले, व्हडले टिचर म्हणनाका कावन्सिलर जाले, व्हडले व्हडले म्हणजे शिकलेले मनीस आशिल्ले पळय ते ह्या वॉर्डा कावन्सिलर जावन जाले. पण हो वॉर्ड आहा पळय तो डेव्हलपूच जालो ना. 15-20 वर्स जाले हो आतां रोड आहा. हो रोड आतां आमगे वॉर्ड नंबर 6 आहा. ह्या 6 रोड कित्याक जालो ना हो? कितले आमी बी एक MLA सपोर्ट करता पळय तेन्ना बी हाडून JEE दाखयल्ले, पण रोड फायल मिसींग जाताले लोकडो ट्रान्सफर जातकीर. पण हे कावन्सिलरांक ड्युटी आशिल्ली. हो रोड कितें जाला, हो रोड दाखोवन आनी खंय बी डेव्हलप केलो तो आपल्याले खंय बी डेव्हलप केलो पळय त्या रोडा थिंग बी वचोन तेमी हो रोड दाखोवन आपल्या डेव्हलप रोडा थिंग घायल काय. आमकां असले प्रश्न चिन्ह एक लागता की जेन्ना तेमी लास्ट टायम एक इंटरव्यू तेमी सांगले पर्सनल रोड बांदून दिले. पर्सनल रोड जब तेन्ना बांदून दिवपा शकताय जाल्यार तुगे खूद व्हडा वोटर आशिल्ले त्या वोटरांक तुवें इतली सुविधा कित्याक दिवपा पावलो नाय. जेन्ना तुमी सेक्रेटरी म्हणटाले, पॉलिटिकल सेक्रेटरी जावन एक पर्सनल रोड दिवपा तुमचे कडेन इतले फंड येवपा जाले जाल्यार हे नागरीक आशिल्ले कुंकळेचे जे तुगे वोटर आशिल्ले तांकां कित्याक तुमी हे रोड दिवपा पावलो नाय. हांव मागतां की हो रोड कित्याक जालो ना तो हेजी चवकशी करची, स्थानीक आमदाराक जावन चवकशी करची. आनी हे आख्खे वॉर्डा एंटायर वॉर्ड नंबर 6 कितलेशेय अशे रस्ते बारीक बारीक जे रस्ते आहाय पळय ते तशे आहाय. कितले घरां सांगा, कितले घरां हिंग अराउंड ह्या घरां ह्या सायडीन 15 आहाय. आनी हो जाता आतां लोकांनी जागो घेवन हो बी गेला आसतलो. फाल्यां डेव्हलप कित्याक लागीं NIT आहा. सो हिंग बी फाल्यां घर जावपाची शक्यता आहा. ह्या सायडीन सामको बिजी रोड जावपाचो सामको फूल स्विंग आहा. सो कित्याक म्हणून हो रोड उरला कोणा खबर. आनीकय वॉर्ड नंबर 6 रोडा लागून डेव्हलपमेंट कांय ना. जितले बारीक बारीक जो कावन्सिलरान करपा जाय आशिल्ले न्ही कावन्सिल हे 15-20 वर्सांनी ते कांय केलें ना. बरे शिकले कावन्सिलर जाले पण तेमी ह्या रोडा लागून कांय केलें नाय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.